Who has ever seen Saint Joseph? There haven't been many apparitions of Saint Joseph. But it has happened that the Holy Patriarch has manifested himself, almost always together with Mary and Jesus. A quiet presence in the lives of Jesus and Mary, Saint Joseph continues to watch over the Church discreetly. His most famous apparition is the one at Fatima. It was on October 13, 1917, on the day of the miracle of the sun. The few known manifestations of Saint Joseph are always silent. Although various messages have been attributed to him, not officially recognized by the Church. In Ireland, in Knock, on August 21, 1879, Our Lady appeared with Saint Joseph and with Saint John the Evangelist. It was a silent apparition without messages. The Blessed Mother was in a manner of prayer, and Saint Joseph was at her right hand, dressed in a white tunic, with his head tilted forward towards her in an attitude of respect. The only exception in the apparitions of Saint Joseph is the apparition of Codignac, France. It's the only one recognized by the Church in which Saint Joseph appears alone. The year was 1660. A local shepherd was in the fields with his flock. It was a very hot day, but there was no water for him to satisfy his thirst. A man appeared to him suddenly and pointed to a boulder and said, "I am Joseph, lift it and drink." It was a huge boulder, and it should have taken 10 men to move it. But the shepherd managed to easily lift it and drink from a stream that had never been there before. It had suddenly welled up from under the boulder. When he got back, Joseph was no longer there. Within a few years, a shrine was built there dedicated to Mary's spouse. Since then, the miraculous spring of Codignac has been the destination of pilgrims and of popular devotions, and a source of miraculous healings. This is the only recognized apparition of Saint Joseph. These are also the only words of his that we know, since the Gospels don't record any. Other apparitions of Saint Joseph are at the origin of great shrines. One example is in Kalisz, in Poland. In 1670, a gravely ill man prayed to Saint Joseph. The following night, a man, later recognized as Saint Joseph, came to him telling him that he'd be healed if he commissioned a painting of the Holy Family for the Collegiate Church of Kalisz. That's what he did. Tukas Bapa surmoshe dita tukae kane Tukas Bapa surmoshe tujhe se kurgashe moche hat ke Moche paike sweetheart ko mata toshi tu samoi mo urgot kuru shukopo sogliatiu tukas papa surmoche Dita tu kahe kane
kai suci batu tukas papa sur moche vita tuka heta ne tukas popta sur moche tujhe se kodashe sur moche vita tuka heta ne tukas popta sur moche tujhe se kodashe सर्व मोचे तुवेंच दिल्लें सर्व मोचे तुवें म्हाका फावो केल्लें सर्व मोचे घेवन तुजेशी आयलां दुनिया हे सांजे नव्यान तुका भेटूंक भोव पवित्र संस्कारान तुका बोजूंक वंदूंक दिनवासूंक या भोव पवित्र संस्कारा मुखार तुजे लागीं मागूंक हांव हे सांजे दुनियांत धांवून धांवून आयलां हियर आय एम लॉर्ड एट युअर फीट टू बी विथ यू टू स्पेंड टायम विथ यू टू अडोर यू टू वर्शीप यू लॉर्ड या भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर आसाय तुजेर ह्या वेळार नदर घालून दुनिया सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या बळान आनी सगळे म्हजे सुखदेन तुका परनिपाट आनी नमस्कार हांव करतां आय अडोर यू एंड आय वर्शीप यू लॉर्ड एज आय बाव डावन with all humility, I bow my head in adoration. I worship you, Lord. God loves a cheerful giver. हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. आयज हो विशय घेवन जेजू तुज्या पांयांशी हो वेळ आमी सारता आसतना पयले सुवातेर तूं एक व्हड दिवपी, यू आर अ ग्रेट गिवर हें मनान दवरून आमी दिवपी जावं हे सांजे तुज्या पांयांशी आमी आमचीच वपणी करता. हो वेळ सारता आसतना तुज्या पांयांशी आयज आमी दवरता जितलेय मनशां जी आपल्या जिवितांतलें दुसऱ्यांक दितात, जावं आपली गिरेस्तकाय, जावं जेवण खाण, जावं आपलो वेळ, जावं आपले गूण, जावं आपली सेवा, सगळीं जीं कोण दितात तांकां तुज्या पांयांशी हाडटा दुनिया. वी ब्रिंग टू युअर फीट ऑल दोज हू गीव. तशेंच दुनिया दिवप आनी घेवप एक बाराबर वेता. तुज्या पांयांशी आमी हाडटा सगळीं जीं कोण घेतात, ऑल दोज हू रिसीव, ऑल द गिवर्स एंड ऑल द रिसीवर्स लॉर्ड एट युअर फीट. सगळे दिवपी आनी सगळे घेवपी तुज्या पांयांशी आमी हाडून तांचे बरोबर दुनिया तुका परनिपाट आनी नमस्कार करता. गौरी कितलो बरो जेसू सोमी मोसो म्हाका
मोजो म्हाका ताचे आर्गां तुका जेसू दिनवास तुका महिमा तुका थैंक यू जीसस प्रेज यू हालेलुया 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 थैंक यू जीसस प्रेज यू लॉर्ड हालेलुया सोबार देणी दुनिया तुवें आमकां दिल्या सोबार देण्यांनी तुवें आमकां भरल्या यू हॅव गिवन अस You have given us more than we deserve. आमकां फावो ताच्याहून चड तुवें दिला आमी मागता ताच्याहून चड तुवें आमकां फावो केला आमी मागूंक नकळो ते पासून दुनिया तुवें आमकां दिला तुका आर्गां तुका दिनवास तुका महिमा तुजी स्तुती आमी गायता कित्याक तूं आमचो सोमी तूं दिवपी You are the giver. तू अन्नदाता तू आमचो सोमी तू आमचो गवळी तुका आमी नमस्कार करता ह्या भोव पवित्र संस्कारांत तू खरेपणी आजीर आसाय म्हूण दुनिया काळजांत हांव सोद मानता I believe that you are truly present in the most holy, blessed sacrament. The species of bread that I can see, Lord. Right now it is you who are truly present. खरेपणी म्हाका दोळ्यांनी दिसती पडटा त्या उंड्यांत तूं आसाय जेजू देवाचो पूत मनशांचो सोडवंडार थँक यू जीसस प्रेज यू हालेलुया जेजू तुज्या पांयाशी येवन ह्या वेळार जायती आमचे लागीं मागणी आसा भोव करून आयज आमचे लागीं जायती दिनवासणेची मागणी आसा तुज्या हातांतली आमी घेतलेली सगळी तरेची देणी जावं आमच्या खासगी जिवितान जावं आमच्या घोराब्याच्या जिवितान जावं आमच्या गांवांत आमच्या राज्यांत जावं आमच्या देशांत जावं आमचे सृश्टीन जायती देणी सोबार देणी तुजे कडले आमी घेतल्यान ती दिनवासून ही दिनवासणी काबार जावचीच ना वी वील नेवर एंड अप थँकिंग यू लॉर्ड बिकॉज वॉट वी हॅव रिसीव्ड फ्रॉम यू इज इमेन्स is unlimited. आमची सगळी दिनवासणेची मागणी आमी तुजे मुखार उबारूंक सोदता दुनिया ह्या वेळार आमी सगळीं जाता ते भाशेन भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूचेर आमची नदर दवरुया थँक हिम फॉर ऑल द गूड थिंग्स दॅट यू हॅव रिसीव्ड तुज्या मनांतल्यान काळजांतल्यान आर्गांनी व्हडल्यान आमी दिनवासणेची मागणी आयज करची ना पूण ह्या वेळार पळय जेजू भोव पवित्र संस्कारांत आनी तुजी खासगी मागणी आर्गांची ताचे मुखार उबार लिफ्ट अप टू हिम ऑल युअर थँक्स गिवींग प्रेयर्स
गवडी कितलो बरो, सोमी आमचो खरो, दीस रात हांसत्या तोंडान दिवंक तुका आनी म्हाका आपयता तो आमचो दोनी ह्या वेळार आमचे मुखार आसा. हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. ह्या भावनाचेर आमी आज नदर मारता. सोम्यान आपल्या जिवितान हांसत्या मुखामोडान सदांच सेवा केली. खंय गेलो, खंय भेट केली, खंय कोणाक मेळ्ळो, दुसऱ्यांच्या जिवितान खुशालकाय हाडली. जावं तो कुड्डो, जावं तो पांगडो, जावं तो बेरो, जावं तो मोनो, जावं तो मोरनाचे तोंडेर पावलेली, सोमी तांकां भेट करता, तांकां हात लायता, तांकां किरीत भाशेन एक बरें उतर दिता, तांच्या जिवितान परतून नवो जीव उपजता. सोमी कितलो बरो. ह्या सोम्याक अणभवूंक गरज आमी. ह्या सोम्या बरोबर आमचो वेळ सारूंक गरज आमकां. ह्या सोम्याक दिनवाशी काळजा मनान ताका आमी सगळे आमच्या जिविताचे हे जिणे खातीर आर्गां दिवंक गरज आमकां. हांसत्या तोंडान दिवंक तूं जेजू आमकां आपयताय. दुसऱ्याक बरें करूंक, दुसऱ्याक म्हाका उणें करून ताचें बरेंपण चिंतूंक, म्हाका अवघडाय येवन दुसऱ्याक हांसतें मुखामोड ताचें पडूंक जायते फावटी म्हाका कठीण लागता. तूं म्हाका शिकयताय. तुका लोकांनी नाकारलो, तुका केण्ण्याची उतरांनी पाचारलो, तुका बोणकुणींत घालो, तुजे जेरबोन मारले, तुका कांट्याचो मुकूट दिलो, तुका कालवार पर्वत चडूंक खुरीस खांदार दिलो, तुका खुर्सार खिडायलो, खुर्सार उमकोळटा आसतना तुज्या ओड्ड्यान बालो ताणी चेपून सायबा रोगत आनी उदक व्हांवयलें. पूण तुवें मोवाडायेन बापा तांकां बुगूस ते नोकळोत कितें करता. आमच्या गुन्यांवाचेर सायबा तुवें पर्वा केली ना. बक्षिले आमकां. तुकाच तुवें दिलोय, तुकाच आमकां तुवें वोंपलोय. उदार, you went out of your way in order to win us. You sacrificed yourself. You gave up your life for us. You became the victim. You became the lamb that was slaughtered. You stood in front of the Father for our sake. And all this you did with a smiling face. It was difficult for you, Lord. In the Garden of Gethsemane you said, Father, if it is possible, take this cup away from me. But not my will, but thy will be done. आमच्या जिवितान हांसत्या तोंडान दुसऱ्यांक दिवंक आमकां अवघडो येता तेन्ना तुजी नदर मारूंक आमकां शिकय जेजू. आमी जेन्ना आमच्या जिवितान निराशी जाता, दुसरो आमकां शाबासकी दिना तेन्ना तुजेर नदर मारूंक आमकां सायबा आमचें मन
आमचें काळीज, आमचे दोळे उगोड. दुसरो आमकां केणटा तेन्ना, दुसरो आमकां भायरायता तेन्ना तुका हें जालां म्हूण आमकां ओळखूंक सायबा तूं शिकय. संवसार आपल्याच वस्तूंनी व्हडपण दाखोवंक सोदतात. संवसारांतल्यो वस्तू हाटापूंक, संवसारांतल्यो वस्तू जिखून घेवंक, संवसारांतलो मान, सोनीमान आनी संवसारांतली पदवी जोडून घेवंक लोक जाय तो तोकोस घेता. खंयच्याय वेळार खंयच्याय वस्तूक अधिकार चलोवंक, आपूण सगळे इसवोन जावंक मनीस आडगां नाडगां करता. तुवें आमकां खालतिकाय शिकयली, तुवें आमकां बोगसोणें शिकयलें, तुवें आमकां आस्त्या तोंडान दिवंक शिकयलें. दिनवास तुका जेसू, आर्गां तुका आनी वाकाणी उदीक आस्त्या तोंडान दिवंक आमकां कृपा दी. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my all. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. दुनिया आयज आनीक फावटी तुज्या पांयां सरशी आमी आयल्या. तुका नमस्कार करूंक, तुजी वाखाणणी करूंक, आर्गां दिवंक. हो सोयेग आयज तुवें म्हाका दिलाय म्हूण सोमी आयज तुका आर्गां दिता. आमचे मदलीं जायतीं जाणां तांकां घरांतली भायर सरोंक मेळना, इगर्जेन येवंक मेळूंक ना, देवळांनी, मॉस्कांनी वा आपल्या काम धंद्यार तांकां वचोंक मेळना. पूण आयज तुज्या पांयां सरशी मनशा कुडा खातीर मागूंक, तुज्या पांयां सरशी येवंक तुवें म्हाका सोयेक दिलोय म्हूण दुनिया तुका आर्गां दिता. As a receiver, I give praise. I offer my praise to you, Lord. म्हजे खातीर तुवें हो स्वर्ग, संवसार, ही सृश्टी, उदक, झाडां पेडां फळां इतलें सगोट तुवें म्हाका दिलें. एज अ रिसिवर हांव तुका आर्गां दिता दुनिया. पूण कितलीं आर्गां दिलीं जाल्यार, कितलीं मोहिमा गितां गायलीं जाल्यार I will never be able to pay back
दोनिया तुका फारीक करूंक म्हज्यान जावचें ना. कित्याक म्हजे खातीर, म्हज्या पातकां खातीर, म्हजे सोडवणे खातीर तुवें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. जेजू, म्हजे खातीर तुवें आपलो प्राण सोडलो. आनी बरें जिवीत, बरी वाट म्हाका दाखयली. बरें जिवीत म्हाका दिलें, सोडवण म्हाका दिली. इतलो मोग हांव कसो म्हूण फारीक करूं? आयज सण एकल्याक आमकां हो प्रस्न, इतलो मोग एज अ रिसिवर आमी कशें म्हूण फारीक करतले? हांव तर दोनिया आयज तुज्या पांयां सरशी तुका आर्गां, मोहिमा, दिनवास आनी वाखाणणी गायता. Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. एक जाणटो कोविड पिरियडांतलो बरो जावन हॉस्पिटलांत थावन घरा वेताना आपलें बील पळोवन रडोंक लागलो. त्या हॉस्पिटलांतले सिस्टरीन ताका म्हणलें, सर, डोंट वरी, योर सन हॅज ऑलरेडी पेड द बील. आनी ताचो जबाब कितें जालो काय? नो, आय एम नॉट क्रायींग बिकॉज ऑफ द अमाउंट, बट आय एम क्रायींग बिकॉज आय हॅव पेड सो मच फॉर द ऑक्सिजन that I have received from your hospital, and I have been so ungrateful that I have never thanked the nature who gave me plenty of oxygen throughout my years. Voi mogala Jesu, जायते पावटी आमकां सृश्टी कितें आनी कशे तरेन दिता तें आमी समजूंक पावना. हाव अनग्रेटफूल वी आर
towards this environment. कितली म्हूण आमी ओन उपकारी. फकत सृश्टीचे वयर न्हय, पूण मनीस, आमची फामील, आमचे इश्ट, आमची शेजारी हे महामारीन आमी सांपडल्या तेन्ना कितले जाण उदार काळजान उदार मरणां आमकां आदार दिवंक भायर सरल्या. जायतीं जाणां काम नासतना घरा उरलीं आनी समाजा खातीर कितें बरें करतलें म्हूण हॉस्पिटलांत वो घरांनी लोकांक फुक्याचें जेवण दिवंक भायर सरलीं. जायतो लोक हें जेवण खावन धादोशी जालो, जायतीं जाण बरीं जालीं आनी तातूंतली थोडी हे भाशेन आसलेलीं. आमकां हें जेवण खावन बेजार येयला. वो आयज जेवणान मीठ उणें पडलां, वो आयज जेवणान मीठ सुबेज आसा. हाउ नॅरो मायंडेड वी आर. चिती नासतना आमी उलयता, चिती नासतना आमी दुसऱ्यांक दुखयता. अनग्रेटफूल पीपल. आनी ही आदार करताय त्या मनशा मदली आमी गोडे आसलोय आसत, आमकांय गोडे दूख भोगला आसत. बट वी जस्ट हॅव टू रिमेंबर वन थिंग. गॉड लव्स अ cheerful giver. बऱ्या मनान आनी उदार काळजान जो कोण आदार करता ताचो देव मोग करता. भो मोगाला जेसू, आयज तुज्या पांयां जशी हांव आसतना हांव मागतां, दर एक मनशाची मनां तूं उजवाडाय. जायती वस्तू आमकां समाजान फुक्याच्यो आनी इजिली अवेलेबल आसतात. We don't realize the worth of things until it is easily available. आमची मनां उजवाडाय सोम्या. आयत्या काळजाची आनी मनाची आमकां कोर. आमकां सृश्टीचें कितें फुक्यान दिता, जावं तो प्राणवायू, फळां, फुलां. बॅलन्सिंग द इकोलॉजी हें सगळें आमकां फुक्यांनी मेवता. मनीस कांयच कोश्ट काडिना. काय बरो संवसार तुवें रचला आनी तोच संवसार आमी विबाडूंक, नश्ट करूंक फुडें सरल्या. आमची मनां उजवाडे सुमी. आनी जोरी तर आमी हो संवसार, ही सृश्टी सांबाळूंक फुडें सरल्या, समाजांत एक बरो मनीस जावंक, दुसऱ्यांक आदार करूंक भायर सरल्या, आनी तोच समाज आमकां दुखयता जाल्यार आमकां उगडास कर. गॉड लव्स अ cheerful giver. लॉर्ड जीसस, आयज ही उतरां जी आमकां आयकून येता, whoever gives cheerfully, देव ताचेर बेसांव घालतलो. जेन्ना हाचेर आमी रिफ्लेक्ट करता,
आमकां एक जानवाय येता जी दिल्ली इन द ओल्ड टेस्टमेंट इन द टाउन ऑफ Zarephath, where lived a widow with a son. कांय नाशिल्लें जेवपाक except for a little bit of flour and oil. आनी तेन्ना प्रॉफेट एलिजा तिजेशी येता आनी तिका सांगता टू गिव a little bit of cake. आनी कांयच नाशिल्लें तिचे कडेन, बट आस्त्या तोंडान ती भितर वेता and she bakes the cake and gives Elijah. आनी जेन्ना एलिजा तिजेर बेसांव घालता, the flour and the oil never goes out. The vessel never gets empty. आनी तिचो पूत जेन्ना सोंपलो, एलिजा ताजेर बेसांव घालून ताका न्यू जिवीत दिता. सायबा, ही जानवाय आमकां केन्ना येतली? To give cheerfully. आयज in the pandemic कितले लोक भितर आहा, तांचे कडेन घडना कितें विकतें घेवपाक. Why are we not reaching to our brothers, to our neighbors? आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयलां in the second letter to the Corinthians, आनी थंय भाग्यवंत पावलो सांगता, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each must do as already determined, without sadness or compulsion, for God loves a cheerful giver. आमी खुशालकायेन आमचे कडेन हा ते कशें शेअर कोत्तेले हांव. आयज आमच्या काळजान साने कित्याक भायर सरोना? पयशेच न्ही, आमी वेळ कित्याक दिना आमच्या शेजाऱ्याक? आमी वेळ दिवपाक तयार ना, ताका सांगात दिवपाक तयार ना, ताचे कडेन उलोवपाक आमकां टायम ना आमचे कडेन. वी आर लिव्हिंग इन अ फास्ट वर्ल्ड, लॉर्ड. वी आर लिव्हिंग इन अ सेल्फिश वर्ल्ड. आमकां ही जानवाय दी. ओपन आवर हार्ट्स, लॉर्ड. गिव अस द विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टँडिंग टू अंडरस्टँड युअर वर्ड्स. In today's gospel, आयज तूं सांगताय तुज्या अपोस्लांक, take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. Otherwise you will have no recompense from your heavenly Father. What you give with your right hand, your left hand should not know. ही जानवाय केन्ना येतली आमकां सायबा? आयज आमी पळयता, when there is a need for helping, there are some people who go out of their way. आमकां ती खबर ना. In their own way, quiet way, they are helping. But there is a time called elections, जेन्ना आमचे लीडर भायर सरता, they give and they make noise. आमकां तसले नाका सायबा. आयज गरज हा, आयज कितले लोक गरजेन पडलेले हा. This is the time तांकां जानवाय दी. Soften their hearts, Lord. Give us the strength to help my neighbor, to help my brother, to help my sister, to reach out to them. आयज कोण हॉस्पिटलान वचोंक सोदता, give me the strength to take them to the hospital. ही जानवाय दी सायबा आमकां. या अंडरस्टँडिंग दी. Give us the knowledge. Open our hearts, Lord. Soften our hearts.
Make us cheerful while giving. And make us understand that there is a bigger gift that is waiting from Father. Amcha Bapa munta ami. And we say, give us this bread. Give us this bread. But ami dusryak diung sodina saiba. Give us this understanding. Jesus Ashihave Ulaitana Aburdana Jesus Ashimona Ismoji Pradona Jesus जेजू आमच्या सोम्या जायते तुवें आमकां दिलां आमच्या ना म्हणूंक जायना आनी सगळ्याहून व्हड जें तुवें आमकां दिलां तें तुजें उतर दोनिया योर वर्ड बाय योर वर्ड वी आर हील्ड बाय योर वर्ड वी ग्रो बाय योर वर्ड वी आर नरिश्ड तुजें उतर आमचें पसण तुजें उतर आमकां वाडयता तुजें उतर आमकां जागयता तुजें उतर आमकां पेकयता ह्या वेळार दुनिया तुजीं उतरां आमच्या कानार सादय आमकां तुजें उतर दी आनी तूं दिताय तें उतर घेवंक आमकां फावो कर आमची काळजां उगड गिव अस योर वर्ड ओ लॉर्ड Take heed that ye do not do your alms before men to be seen of them. Otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. After this manner, therefore, pray ye. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread.
and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. उपास, मागणी, धर्मदान, मोगळाची सूत ही 3 हातयारां ल्हानशीं आमी तुजे सारकी जावंक भोव करून आमच्या दिवपांत आनी तूं दिवंक शिकयताय तेन्ना तें जावं आमचे मागणी, ती जावं आमची गिरेस्तकाय, ती जावं आमचे सॅक्रिफीस. हेतू कितें हें पळोवन तूं आमकां आपयताय. वाय डू आय गिव? वाय शूड आय गिव? जेजू तुवें कित्याक दिलें? वाय डीड यू गिव योर लायफ फॉर अस ऑन दॅट क्रॉस? वॉट वॉज योर इंटेंशन? तुजो हेतू कितें? तुवें आमकां दिलें, तुजो जीव पासून दिलो कित्याक आमकां जिवीत दिवचें पासत. टू गिव अस लायफ, लायफ इन अबांडन्स. सुबापणी जिवीत आमकां दिवचें पासत तुवें आमकां दिलां. जायती देणी आमकां फावो केल्लीं आसा. कित्याक दोनया आमकां ही देणी तुवें दिल्यान? कितें तुजें? कितें तुजो हेतू? वॉट इज युअर इंटेंशन टू गिव अस सो मेनी गिफ्ट्स? And at this moment, if each of us thinks, so many times it has been without even me asking, हांवें मागो नासतना पासून तुवें दिलां. कित्याक दोनया? Why? कित्याक तूं म्हजो मोग करताय. Because you love me and you show me your love through whatever you give me. तूं म्हाका दिताय. ह्या मोगान तुवें म्हाका जायतें दिलां. नियाळूंक घडये हांव जायते फावटी चुकतां. I fail to realize, Lord, why this has been given to me. Why am I being given power? Why am I being given talents? Why am I being given people around me? कित्याक दिला तुवें म्हाका? पदवी कित्याक दिल्या? तुवें म्हाका गूण कित्याक दिल्यात? तुवें म्हाका देणी कित्याक दिल्या? जो मोग तुवें म्हजे सवें दिला, तो मोग हांवें दुसऱ्या सवें वांटूंक, सो दॅट आय ऑल्सो गिव. यू हॅव गिवन मी पावर, so that I also give service. You have given me power. हांवें दुसऱ्यांक दिवंक एक मार्गदर्शन तुवें म्हाका गूण दिल्यात, so that I lead others. You have given me talents. You have given me for a purpose. It is not given without a purpose. जो हेतू आसा तो मेळो जावचो न्हय, तो चुकीचो जावचो न्हय. Let it not be selfish for my need, for my greed, for my popularity. No. God loves a cheerful giver. हास्त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. आमी समजून घेतला दुनिया, पण कितले अवघड. हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गिव लायक यू गिव. खुर्सार मोरो पर्यंत तुका आख्खोच रितो करून तुवें आमकां दिलें. यू हॅव एम्प्टीड युअर सेल्फ फॉर अस, लॉर्ड, ऑन दॅट क्रॉस एंड इन युअर लायफ. यू हॅव एम्प्टीड युअर सेल्फ. तुका रितो करून तुवें आमकां दिलाय.
दिवपाची पद्दत इल्लीशी न्हय, पण दिवपाची पद्दत हात सोडून दिवचें जोड लागता म्हण न्हय, परतून घेवचे मेळे आशेन न्हय, पण देवान जें आमकां दिलां तें आमी दुसऱ्या सवें दिवं. आमकां एकठांय करून दवरूंक न्हय, पण दिसा दिसपट्टें जें कितें आमकां फावो तें बापाच्या हातांतल्यान घेवंक. देखून नांव देवाचें व्हड, देवाची काकूट व्हड, देवाची पदवी व्हड, आनी जो कोण ताचेर पातयेवन रावता तो सांडचो ना. पूण जो कोण मनशाचे पदवेचेर पातयेवन रावता, मनशांनी दिवंक जाता ते दुडवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत चलयता, तो सांडटलो. मजुरी मेळ्ळी. दुनिया जाय तें तुवें आमकां दिलां. आर्गां तुका, दिनवास तुका, महिमा तुका. दुनिया स्वर्गार चडून वेचे आदी तुवें भासायल्लें. हांव तुमकां शारोती पाठयतलों. I will send you the Paraclete. I will send you my Spirit. दुनिया हांवें मागपाची गरज ना. We don't need to ask you. पण तुजे भासावणेन तूं आमकां दिताय तें घेवंक आमकां फावो कर. Make us ready to receive. And as we receive, make us ready to give. आमी घेवन तें दुसऱ्यांक दिवंक आमकां सदोळ हाताची कर. दुनिया आमी मानून घेता हें सगळें करतलो जाल्यार तुज्या आत्म्याची गरज. आमकां आत्मो दिला. आमी बावतिझम घेतला, आमी क्रिज्म घेतला, थिरायल्यान पवित्र संस्कारान. तरी आसतना आमच्या जिविताचे चालीन, आमच्या अनुपकारपणान जायते पावटी हो आत्मो आमी भायर घातला. By our ungratefulness, Lord, we have driven away the Spirit in us. ह्या वेळार तुजे लागीं मागता हांव नव्यान, तुजो आत्मो आमकां दी. तुजो आत्मो आमचेर पाठय. तुज्या आत्म्यान आमकां भर. तुज्या आत्म्यान आमकां गिरेस्त कर. तुज्या आत्म्यान आमचे हात सोडय. तुज्या आत्म्यान आमकां पेकय. तुज्या आत्म्यान आमकां दितात तसली कर. मेक अस द गिवर्स, लॉर्ड. Send your Spirit upon us, Lord. तुजो आत्मो आमचेर धाड. आमी तुजो आत्मो घेवंक तयार आसा. आमचे हात उक्ते करून, हालतिकायेन, दिमी घालून, आमची नदर तुजेर दवरून, we are ready to receive, Lord. We cannot give what we don't have. आमचे लागीं ना तें आमच्यान दिवंक जायना. दुनिया तुजे लागीं आसा तुजो आत्मो आमकां दी. आनी ह्या आत्म्याच्या बळान तुवें आमकां दिल्ली देणी आमी दुसऱ्यांक फावो करूंक, ती तांकां वांटूंक दिवंक आमचे हात उक्ते कर. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful. Bless us, Lord. Anoint us with your Holy Spirit, Lord. तुज्या आत्म्यान आमकां भर. तुज्या आत्म्यान आमकां भर. दुनिया तुजो आत्मो आमचेर पाठय. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let thy mighty power flow and set me free. Set us free, Lord. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Come, Holy Spirit, we are here to receive you. आमचे हात उक्ते करून आमी तुका घेवंक तयार आसा. आमचे काळीज उक्ते करून आमी तुका घेवंक तयार आसा. Come, Holy Spirit, come, fill us with your power. Fill us with your fire, Lord. तुज्या उज्यान आमचे सगळे वायट भस्म उडय. आमचे सगळे वायट जेजून काडून उडय. Take out the ungratefulness, Lord. Take out the ungratefulness.
us grateful, Lord. आमचे अनुपकारपण काढून आमकां उपकारी कर. Burn us, Lord, with your spirit. Burn us with your power, Lord. तुझ्या मोगान आमकां लासोवची. आमकां सोडूय सगळ्या पातकांतली सगळ्या वायटांतली. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fill us with your spirit. आमची सगळी पिडा काढून तुझ्या आत्म्यान आमकां बरी भलायकी दी. Come, Holy Spirit. Come, precious Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. सगळे खालती काय तिका घेवंक आमी तयार आसा. तूं दिताय देखून. We believe, Lord, that you give us your spirit, Lord. We are here to receive you. We are open to receive, Lord. Give us, Lord, and help us to receive so that we give. Come, Holy Spirit. 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 Come, Lord. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Heal us, Lord. Heal us, Lord. Heal this world. Heal our people. Heal your people, Lord. Heal your people, Lord. तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां सोडय. तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां वेडोकार. तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां निवळ कर, जेजू. तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां नवी भलायकी दी. तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां सोडय दुनिया. Give us your freedom, Lord. Give us your love. Give us your love, Lord. Give us your love, Lord. Have mercy on us. Give us your mercy. Give us your mercy, Lord. तुझी काकूट आमकां दी. तुझी काकूट आमकां दी दुनिया. आमचें अनुपकारपण सोस दुनिया. आमचें अनुपकारपण भोगोस दुनिया. I love you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Thank you, Jesus. 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 बोगरूंची कोण बरी ना तुझे लागीं मागतात दुनिया. तांकां दिवंक जाय म्हूण तूं जाणाय. दी दुनिया तांकां. तुझी भलायकी तांकां दी दुनिया. Give them your good health, Lord. Thank you, Jesus. सगळी आमची पिडा पयस कर. कोणाच्यो किडनी पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसात तांची किडनी बरी कर. कोणाचे काळीज दुखवल्ले आसात तांचे काळीज दुनिया सोडय. Thank you, Jesus. कोणाचे लंग्स बंद पडलेले आसात दुनिया तांचे लंग्स. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Jesus, 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 आमी मागूंक नकळो तेंय आमकां फावो कर दुनिया. ही दुनिया आमकां तुजी कृपा. Help us to receive. Make us ready to receive the gifts that you want to give to us, Lord. तूं आमची तुजी काकूट देवयताय ती आमकां घेवंक फावो कर दुनिया. Jesus, Jesus, आमचे हात उक्ते करून तुजे लागीं Hallelujah. आमकां घेवंक फावो कर. आमकां घेवंक फावो कर. आमी दितले. We will give, Lord. What we receive, we will give, Lord. Help us to receive. Help us to receive, Jesus. Let your grace fall upon us. Let your grace fall upon us, Lord. Let your graces fall into us. तुझी कृपा आमचेर देवय दुनिया. कसलेय मागणी तूं ह्या वेळार करूंक सोदताय. तुजी नदर जेजूचेर घाल. भोव पवित्र साक्रामेंतान ह्या वेळार तुजेर ताची नदर तुजेर आसा. तुजी नदर ताजेर घाल.
माग ताचे लागीं. Ask and you shall receive. Search and you will find. सोद तुका गावतलें. तो दिता. दिमेर रावून आमचे हात उक्ते करून ताचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. कोणाय पासत ह्या वेळार तूं मागूंक सोदता, भोव करून जांकां आमच्या मागण्याची गरज ह्या वेळार आसा तांकां जेजूच्या पांयाशी हाड. माग तांचे पासून. गिव जीसस. गिव देम जीसस. गिव देम जीसस. तांकां जेजू दी. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. व्हडल्या तळ्यान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. एक तुझी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलोय. असोच एका मेघाचो आमी आतां मोग करचो. Tu
Tuem makapusoi tuci sakrikotjak, Tuem makavizloi sasnak suka paucak, Tori makafavoroi, somia makafavoroi, Tori makafavoroi, somia favoroi, Argatuka somia.